तुम्हाला इतिहास माहिती आहे, 17 ऑगस्ट 1666ला छत्रपती शिवाजी महाराजांची आग्र्याहून सुटका झाली आणि तो दिवस शिवचातुर्मासी दिवस म्हणून आम्ही साजरा करतो. गोमंतकातून प्रत्येक वर्षी आम्ही त्या कार्यक्रमात जातो. तिथं छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सरसेनापती पिलाजी गोळे त्यांचे थेट 14वे वंशाचे आहेत. त्यांचं नाव मारुती आबा गोळे आणि त्यांनी ही मोहीम चालू केली आहे. आग्रा टू राजगड ते प्रत्यक्ष पायी प्रवास करतात आणि जवळ 2000 जवळ मावळे ते सामील होतात त्या कार्यक्रमाला. आम्ही गोमंतकातून माझ्या नेतृत्वाखाली गेली 4 वर्ष मी ही मोहीम राबवतो आणि यावेळी फर्स्ट टाईम प्रथमच मुरगाव तालुक्यातील कुठ्ठाळी गावाच्या 100 गृहिणी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती शिवगाथा हा कार्यक्रम म्हणजे नाट्यप्रयोग सादर करण्यासाठी जात आहेत. ते खरेच बरें दिसता. आज जो 100 बायलांचो ग्रूप सांकवाळच्यांचो वता आज आग्रा खातीर वता आनी थंय ते शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर एक नाटक शिवगाथा हे सादर करतली. खऱ्या अर्थान ऐतिहासीक क्षण आसा हो. कित्याक म्हणल्यार हे सगळे करतना आज बाकीचे सगळे ग्रूप हे जे नाटक करतना एंटायर छत्रपती शिवाजी महाराजाचे जे चारित्र्य आसा जे तांच्या बद्दल हे आसा ते सगळे हे ल्हान ल्हान भुरगीं आसा तांकां ऑटोमॅटीक ल्हान म्हणजे एक तरेचें तांकां बाळकडू म्हणना आमी तशें स्टार्ट केलां. आनी म्हाका दिसता गोंयच्यान असो ग्रूप वचप आनी तशी ती सादर करप हाज्या खातीर खरेंच म्हाका अभिनंदन करन दिसता ह्या जे राजाराम पाटील साहेब आनी जी टीम आसा हे गरुड जेप ह्या कार्यक्रमा अंडर जे ते वता आनी हो शिव चातुर्य दिन हो साजरो करपाचो जो तांचो प्रयत्न आसा हो म्हाका दिसता खरेंच तोखणाय करपा सारको आसा. आज जी गरुड झेप जी राजाराम पाटील याच्या नेतृत्वाखाली चालू आहे ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. कारण आज आमच्या भारताला किंवा महाराष्ट्राला सोडाच पण भारताला आज शिवाजी महाराजाचा इतिहास जरूर प्रत्येक पाठ्यपुस्तकामध्ये यावा आणि जर हे हिंदू राष्ट्र जर व्हायचं असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा प्रत्येक भारतीयाला समजावून घेणे आवश्यक आहे. कारण आज सांकवाळे कुट्टाळे इथून जी गरुड झेप आहे ते राजाराम पाटील यांच्या नेतृत्वावर ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि ही गोष्ट ही कारण छत्रपती शिवाजी महाराज होते म्हणून आमची तुळस आणि आमचा ध्वज भगवा ध्वज अस्तित्वात आहे आणि आम्ही पण अस्तित्वात आहे. सांगायचं म्हणजे सांकवाळ आणि कुट्टाळीची महिला जी कला शक्ती डान्स इन्स्टिट्यूट हांच्या पंगडाक कला आग्रा हांगा वचपाक पळयता त्या सांगाता कार्यक्रमाक आनी तांणी एक नाटक तयार केला शिवरायाच्या हातूंतल्यान आनी ते थंय सादर करतले. ही एक ऐतिहासीक घटना आसा कित्याक गोव्यातल्यान 358 वर्ष हे केल्ले वता आनी ह्याच वर्सा फर्स्ट टायम गोवाची महिला एक जी आमची धडाडीची महिला आसा ती फुडें सरता आनी ते पंगड थंय वता आनी सादरीकरण करता. हाजें व्हडलें म्हाका कौतूक दिसता. हांव सगळ्या ह्या शिवप्रेमी ग्रुपाक आनी जे राजाराम पाटीलाच्या हांच्या अंदर आनी तांची जी सुप्रिया सावंत कला संस्कृतीची टीचर आसा आनी सौकिर्ती नायक आनी अमित दळवी नाट्य दिग्दर्शन आसा तांकां खरेंच हॅट्स ऑफ म्हणटा आनी तांकां ही जी प्रवासाची हे आसा ती बरी वचची तांकां वाटेर कसलीच आडमेळ न येता. आमचे सांकवाळ कुट्टाळचे भगिनी आयज आग्रा वयता. स्पेशली आयज हो हिस्टॉरिकल इव्हेंट जो आग्रा जाल्लो तेजे विशीं तांकां जाणून घेवपा जाय आनी तांकां दाखोवपा सारके अरेंजमेंट जो केल्लो आसा जो गरुड झेप जी संस्था त्याचे वतीन आमचे राजाराम पाटील हांकां हांव उनुदीत परबी दिता. कित्याक हेचे पयलींय तेणी अशें जायते लोकांक घेवन एक्टिवेट करपाक तेणी दिल्ली व्हरून हाडल्या लोकांक जे स्पेशली पानिपत सारके जाग्यार. आनी आयज जेन्ना हांव जे वयता तांकां एकच सांगूंक सोदता की जेन्ना तुमी आग्रा वयता तेन्ना आग्रा जेन्ना संपूर्ण म्हायती तुमकां मेळटली. ह्या वेळार शिवाजी थंय गेलो कशे तरेन ते किल्ल्यां थंय ताका बंदिश केलो थंय ताका लायनी दवरलो ते सगळे गायड घेवन हेणी लोकां कडेन ते सगळ्यांनी आयकून घेवचें आनी किल्ल्या विशीं जी हिस्ट्री आसा ती तेणी जाणून घेवची. आज आपण सगळे हिंदू धर्मीय छत्रपती शिवाजीच्या मार्गावर चालणारी लोक आज तो रायगडावर जाताना जवळजवळ 1300 किलोमीटर आग्र्याहून रायगड चालत जावं लागतं आणि प्रत्येक वर्षी तिथे गोव्याहूनच नव्हे तर बाहेरच्या राज्याहून सुद्धा लोक येतात.
पण गोव्याचं एक आकर्षण यावर्षी कुट्टाळीच्या गृहिणीने, कुट्टाळीच्या एका सांस्कृतिक मंडळाने एक नाटक बसवलं आणि राजाराम पाटील हे जे गरुड झेप या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत त्यांनी यांना सगळ्यांना एकत्रित करून, सर्वांना एकत्रित करून आज त्यांचा हा दौरा यशस्वीपणे रेल्वेने दिल्लीला जाणार, दिल्लीहून मग आग्र्याहून चालत जाऊन तिथे आपलं नाटक सादर करणार। मी असं म्हणेन की आमच्या गोमंतकातल्या फर्स्ट टाईम म्हणजे पहिल्यांदाच या महिला तिकडे जात आहे। त्या सर्व महिलांना मी आमच्या गोमंतकीच्या वतीने शुभेच्छा देतो। आज खूप बरं दिसता की आज सगळ्यात पयली म्हाका सांगून दिसता की छत्रपती शिवाजी महाराज आमी सगळेच हांगा आशिल्ले, आमी आमचो आराध्य दैवत अशें मानता आणि ताजे जे सुटकेचो दीस आशिल्लो म्हणजे 358वे आज ह्या आमी वर्धापन दीस साजरो करता। म्हणजे ज्या दिसा ताजी सुटका जाल्ली तो आमी शिव चातुर्य दिन म्हणून आमी मनयतात, वर्सान वर्स मनयता हो। आणि ह्या हाच्या खातीर गरुड झेप ह्या कार्यक्रमा खातीर आमच्या सांकवाळची ती खुबशी महिला आज थंय वतात आणि थंय ते आग्रा ते रायगड चलत वचून थंय तांणी ते आपले नाटक थंय सादर करपाचो आसा। पयले फावटी ह्यो सगळ्यो महिला आमी पळयले की राजाराम पाटील ताचे मुखेली आसा, ही सगळी बायलां जी तितली जाणटी आसा, थोडी खूब वयस्कर आसा, पूण ती उमेद म्हणान छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीर एक आपलो एक कॉन्ट्रिब्युशन म्हणून तांकांय दिसता की आमी थंय वचून आमचें नाटक सादर करपा जाय। कितलेशे तेप आमी आयकतात तांचें नाटक बसोवपाक ताणें हें केली आनी हातूंतली खासियत म्हणटा ती ही सगळी बायलां, इवन शिवाजीचो रोल जी प्ले करतली ती बी बायल आसतली आणि ती थंय म्हाका दिसता रायगडाच्या वता आसतना थंय हें सादर जातलें। हें खूब आमच्या खातीर गोंयकारां खातीर खूब म्हत्वाचो दीस आसा। हांव तांचें तर अभिनंदन करताच की एक बरे कलाकार आमी पयले तांकां विविध मंचार आपली कला सादर करता आसतना हांव शिवाजी पाटीलाचे राजारामाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की असल्यो वेगळ्यो संकल्पना नाल्यार बायलांक फुडें करप नाल्यार आमकां पसून कोणाक फुडें काडप आणि ह्या महाराजांचे जे छत्रपती शिवाजी महाराज आसूं नाल्यार संभाजी महाराज आसूं छत्रपती हांचे सगळ्यांचे जे उदो करप आणि तांचे खरें हें आमकां सगळ्यांक दाखोवन दिवप आणि तातूंत भितर आमकां सहभागी करप हाज्या खातीर हांव तांचेय देव बरें करूं म्हणटा। सगळ्यांक म्हणजे देशा भितर छत्रपती शिवाजी महाराज आनी छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराज हे आमच्या खातीर आराध्य दैवत तर आसात, पूण हांणी आमच्या खातीर जे कितें केल्यात जे तांचे सॅक्रिफायसीस केल्यात ते आमी केन्नाच विसरूंक शकना। आमी अशेंय म्हणटा की आज आमच्या देवळा वयलो कळस आनी आंगणांतली तुळस सपोज आज शाबीत उरल्या जाल्यार ती ह्या दोनी महाराजां खातीर आसा, ज्यांनी प्रचंड अशे त्याग केले, प्रचंड अशे पराक्रम केले, जाणे करून आज आमी हांगा बरे हातून आमी रावूंक शकता। आमच्या धर्माचें रक्षण करा, बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आमच्या गोंयकारां खातीर रक्षण, आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हें डिमांड करप हें साहजीक आसा। आज धाकट्या भुरग्यां भितर आज पळयात तुमी धाकटी ही भुरगीं आसा म्हणजे तांचे भितर पसून एक छत्रपती शिवाजी महाराज नाल्यार छत्रपती धर्मवीर संभाजी महाराज हांचे बद्दल आतांसूनच कितले इन्स्पिरेशन आसा की ते कायम दवरपा जाय। आमच्या भुरग्यांनी हे सगळ्यांनी केन्नाच विसरपाक जायना। हे सगळे हांव जे जितले उलयलां म्हणजे आमचे तांचे खातीर त्याग आसा हे आमी कोणूय विसरूंक शकना।